हे सेशनांत येता आम्ही भगवद्गीता मस्त टाईप भगवद्गीता देखील मार्केटांत म्हाका दिसूचे म्हणटा आमी बरयता ताका दिसूचे म्हणटा तोय बरयता अशी मस्त भगवद्गीता बरयताय तावळी आमी एक्चुअली कशी ते मनाक करप चांग खंयचे बल्लाव खंयचे म्हणून कशी ऍज इट इज म्हणून सांगून आमकां श्रील प्रभुपादर ओरिजिनल भगवद्गीता आमकां सांगत ते नंतर आमकां कशी जाय म्हूण सांगून आमगेल मना इतिहास म्हूण दवरून बरोवची भगवद्गीता आसा ते एक्चुअली मनशांक मिसलीड करता तर हे सेक्शनांत ते कशी क्लॅरिटी क्लियर करता आतां आमी एका नियोफायट नाल्यार न्यू डिवोटीसांक सगळं भगवद्गीता म्हणटा आसतलें आमी बुक स्टॉलार रब्बना पडे आमी निमगीताय तुमकां भगवद्गीता जाय वे ऍज इट इज भगवद्गीता आमचेर आसा आमचेर आसा तांकां कसकस याची वे आसा ना ना आमचेर भगवद्गीता आसा तांणी लेकून आसा सगळं भगवद्गीता म्हणटा म्हणून ऑफकोर्स 700 श्लोकास आसताना बट तातूंतलें इंटरप्रिटेशन ऍज इट इज न्हय कृष्णान कशी सांगिल्ल्या ते न्हय आसताना तळी अंतू सांगत आहेत म्हळ्यार वन शूड अंडरस्टँड तांतू 4 पॉइंट्स दिली आयच्या सेशनांत नॉट एज ए मिथॉलॉजिकल स्टोरी फुडेचे इतिहास नाल्यार इतिहास स्टोरी जावन मनाक करपणा बट एज ए ट्रू हिस्टोरिकल इव्हेंट ट्रू हिस्टोरिकल इव्हेंट 5000 back 5000 years back कुरुक्षेत्रांत दवरून भगवद्गीता भागवत अर्जुनाक पांडव पुत्र अर्जुनाक सांगून दिता तळी 5000 years back अर्जुन आशिल्लो की कृष्ण आशिल्लो की म्हळाने आळांक तें डावट आसा भगवद्गीता आम्ही हांव एक आमगेल रिलेटिव्ह जाला निमगेल्यान भगवद्गीता सांगूचे वळे कोण कोण आसा रे म्हूण निमगेल्या राम आसा मागीर वेगळे तेणी की सांगना आसा तावळ भगवद्गीता इते रामायण इते म्हूण कळ्ळें तावळ हेची सगळें एमच्यांक आमकां भगवद्गीता बेसिक जावन आशिल्ल्यान सरी मनशांक मनान जायना भगवद्गीता कोण कोण आसा नाजाल्यार तें भगवद्गीता कोणाले सांगिल्लें देवान एक्चुअली कोण उलयता कृष्ण उलयता की राम उलयता की अर्जुन उलयता की तें सरी गोतना तावळी हे सांगना पडे 5000 years back हे सलेक हिस्ट्री चमकील वे म्हूण निमगीतानी हांव हें केद्दाण जाल्लें आतां आमी आतां एट प्रेझंट हांव तो भगवद्गीता सांगत म्हूण दवरी एक 5000 years जायना पडे हू नोस हांव अशी भगवद्गीता सांगिल की ना म्हणू 5000 years जायना पडे कोणाक कळटा कोणाक कळचे ना आतां 2025 7025 कोणय लगीन निमगिल्यार अशी एक माताजीन भगवद्गीता सांगिल्लें म्हूण सांगिल्यार कोणाकय कळतवे ना तावळी तें आमी तें सांगूचें कोण सांगता म्हणू आमी चोवंक तें कृष्णान सांगिल्लें देखून मात्र आमी आतां हांगा बसून भगवद्गीता पसून उलयताय बिकॉज ही इज ए सुप्रीम लॉर्ड आमकां इश्टा म्हणटाची नाजाल्यार आमगेल मना इतिहास म्हूण सांगून दवरल्यार भगवद्गीता जायना भगवद्गीता ऍज इट इज म्हळ्यार देवाल तोंडांत तुकून इत्ती आयिल्ल्या कशी आयिल्ल्या म्हणू आमी मनाक कोर दवरता सो इट इज नॉट ए मिथॉलॉजिकल इट्स अ रियल थिंग ते भगवंतान ताका
तगेल शिष्य जावनु ऐलेले कर्म कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयश्चान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं तंग शिष्य जावनु ऐला कृष्ण अयो अर्जुन तवल मात्रम कृष्ण संगत आ सखा चेती तुमिगला फ्रेंड तू मिगेल फ्रेंड आणि तू मिगेलो प्रियत तशी असताना मात्र इदम ते गुह्यतमम नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट तुका मिजलगी जलसिना इदम तुते गुह्यतमम प्रवेशान अनसूयवे तुका मिजलगी असूयना नालरी जलस्ना तेदुकुना तुका संगता गुह्यतमम कॉन्फिडेंशियल जामसिने भक्ती होता तुझी आमका तुतुले इम्पॉर्टन्स दिवका म्हूण सांगता भगवद्गीता तळी इट्स नॉट ए मिथॉलॉजिकल स्टोरी इट्स अ रियल स्टोरी ते कुरुक्षेत्रम ते ग्राउंड म्हूण सांगला री थांगा धर्माक सपोर्ट जमचे ग्राउंड आता एक पिक्चर्स आसा क्रिकेट खेळा बडे वांगडे स्टेडियम नाजला हांगा ते चंद्रशेखर एक स्टेडियम आसा ते पिच चांगवे म्हूण सांगता त्यावेळी इंडिया विन जावी आता म्हूण सांगचे तशीची धर्म अधर्म आसचे कडे धर्म सपोर्ट करचे ग्राउंड ते कुरुक्षेत्र तावळी थंगा देवा कळता कोण धर्मू ते कोणा अलगी आस पांडवा सायडा आस धर्मू तावळी थंगा सत्य जय जतने नाल्या ताकत विजयता म्हूण सांगता सो थांगा सगळे रियल जावन आशिल्ल्यानी महाभारता कुरुक्षेत्र इज हिस्टोरिकल प्लेस which events existing today all characters of Mahabharata like Arjuna, Yudhishthir, Bhishma, Duryodhana सगळे रियल कॅरेक्टर्स तातूं कोण आर्टिफिशियल नाजाल्यार अशी आयती हें जावन येयले न्हय सगळं तशीची ट्रुली एक्सिस्टेड one should never twist this truth and try to bring out some allegorical meaning तळी कोण तंतू एका तंतूक डिविएट हाडूपणा नाजाल्यारी ते ओरिजिनल ॲज इट इज म्हळ्याने भायर येवका म्हूण सांगता सेकंड पॉयंट येता म्हळ्यार one should accept the Bhagavad Gita as it is, that is without twisting the meaning to suit our liking. आमकां ना दिसूचे म्हणटची बरोवन भगवद्गीता आमकां सांगू जमना तळी ते one should accept the Bhagavad Gita as it is तेन्ना हांगा सांगता इति म्हळ्यार एक as it is म्हळ्यार मनाक करता इत्याद as it is म्हळ्यार मनाक करता आमकां मस्त आमी एक कಡೆ भगवद्गीता वचना पडे आळ ते मनाक न्हू लायफ लीड करता की ना म्हूण कळ डाउटफुल हे ॲज इट इज म्हूण सांगल्यार देव आलतोण ना तुगून कशी आयल्या तशीची अर्जुन फॉलो करता नाजाल्यार अर्जुना म्हणकीची आमी सक्तांनी फॉलो करता भगवद्गीता म्हूण सांगल्यार एका ह्युमन बर्थ जायना पडे नाजाल्यार एक चरडून जायना पडे ते चरडाके शिवाट डोयनू नाजाल्यार उंच हाडका म्हळ्यार एक मॅन्युअल तर ते नातीने आमकां भगवद्गीता आमगे लायफ सक्सेस जम थांगा हे सांगलें म्हणटा मस्त जाणा मस्त बरयता आसतना मागीर म्हगे प्रायोरिटी म्हाका इश्ट इतली की तशी म्हाका भगवद्गीता बरोवंक येता थांगा अर्जुनाकय कृष्णाकय एक सायडाक रबयतनी तशी पाळना मागीर म्हगे नॉलेज म्हाका नॉलेज आसा म्हाका ग्रेटनेस आसा तेदुकून हांव इती करता
हांवें देंची मार्केटां मेळचे दे भगवद्गीता हांव घेता आनीक म्हाका दिसचें म्हणटा हांव इंटरप्रेट करता तें समजता न्हय ना ताळी आमगेल प्रभुवादानी ती केल्या वाय इट इज एज इट इज म्हळ्यार हांगा दवरका देवाल तोंडां दुखून आमी गंगा जल पायया देवाल पायया तुकून इल्लें गंगाक आमी एज इट इज मन्ना करताय ताळ कशी देवाल तोंडां तुकून इल्लें हू इज गॉड म्हूण आमी प्रथम जावन मना करता इज अ सुप्रीम लॉर्ड ते सुप्रीम लॉर्डा तोंडां तुकून इल्लें भगवद्गीता ताळतो आमी तांतू कसन मिक्स हाण तिन्ने आमी एज इट इज ताजे डायरेक्ट मिनींग आमी मना करता वी हॅव टू एक्सेप्ट कशी की ते मिनींग आसा स्क्रिप्चर सारी तशीच हाणू प्रॅक्टीस करता तांतू एज आय वॉन्टेड टू बी न्हय एज इट इज जावंका म्हाका कशी जाय तशी दवर न्हू बरोवचें आपण तशीच माम लेखिल्या म्हणटा भगवद्गीता जय इट शूड बी ना एज इट शूड बी तशी आमच्या आपण नाजाल्यार एज आय लायक इट ना तशी एज इट इज म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट ते आमी सकता न्ही मना करता भगवद्गीता एज इट इज which give direct meaning of Bhagavad Gita as Lord Krishna has spoken. तांतू कसं लायका ट्विस्ट ना कसं लायका हे ना ते परंपरा तुकून येता आमगेले डिसायप्लीक सक्सेशना तुकून परंपरा तुकून येता सो इट्स ए pure words from Lord Krishna and it purify all the hearts of human being or all the living entity तावळी तेतुतलेंची आमगेले हार्ट्स नाजाल्यार आमगे हृदयांतू आशिल्लेले कल्मश सगळं अशी रब्ब कोर नाल्यार तें काण पेल्लां घाल न्हू आमी एज कशी आसा जाल्यार आमी तें फूल ते भगवद्गीतेचे इन्फ्लुएन्सार आमी फूल चेंज जाता तशी जावंक नंतर ना आमी कशी आसा ताका सपोर्टीव जावन असेल भगवद्गीता वाचूं तशी न्ही देवानी ती सांगिल जाल्यार तें आमी आयकून तें आमी तशीची फॉलो करता तेची प्रॅक्टीस करता दॅट इज भगवद्गीता लॉर्ड कृष्णा इज द सेंट्रल पॉयंट तशी मना करता अँड सब्जेक्ट अँड गोल ऑफ गीता ते आमी मना करता many editions of Bhagavad Gita has been published तेन्ना सांगिल्लें but they cannot change the hearts of the people because such interpretation brush aside Krishna ke Arjuna ke exide arabovino self motivation हाडचें interpretation जाताय हांगा कृष्ण ती सांगिल जाल्यार तशी आमी फॉलो करता म्हणटा आमगेले एज इट इज भगवद्गीता सांगता तुतुलेंच आमगे प्रभुपादान तुतलें हार्ड वर्क करून ट्रान्सलेट करून कशी आसता तांतू तुकून तेंच वर्ड्स देवाल वर्ड्स तुकून तातू कसले एक व्यतिचलन नाजाल्यार तसं तांतू चेंज हाण तिने you can see only tandu reference iti Upanishads Srimad Bhagavatam हे सगळं tandu reference येता नाल्यार ब्रह्म संहिता तर इट्स ऑल Vedic scriptures वेगळं तांतू कसं इंटरप्रिटेशन ना एका पॅराग्राफ कळरी तांतू एक 2-3 पॅराग्राफ हे श्लोकास फ्रॉम उपनिषद्स असताना उत्तुलकी तांतू देवाले तो नांदून कशी येयली की तें तशीची एक्सप्लेन करून एज इट इज म्हळ्यार भगवद्गीता काढल्या देन थर्ड पॉइंट कम्स हांगा हांव सांगू काय रीत म्हळ्यार आमी हे भगवद्गीता वाचची ना फुडें आमगेले बॉडीन तूं नाजाल्यार आमगेले चेंज येवंका एक्झाम्पल हांव सांगता आमी दुबाय आसतना आमी चेडूवांक व्हडले व्हडले कॉम्पिटिशनां सगळं वताय चेडूवां तर तांणी प्रसाद जावन दिताय
प्रसाद जावन दिवचे कडे तंतू ओनियन गार्लिक असं हें कशी प्रसाद जाता तांणी सांगिल्लें मोस्ट इम्पॉर्टंट नाजाल्यार होल वर्ल्डांतू तांणी फेमस तर हे कॉम्पिटिशन चौंकुच्या सगळं फेमस तर तांचे लागीं आमी मस्त टायम सांगिल्लें आम्ही डायरेक्ट सांगिने तुम्ही प्रसाद जाल्यार हे हॉटेलांत तुका न्हू हांडून ओनियन गार्लिका घाल्लेलें रायस जावं बोंडा नाल्यार तस्तानी तें हांडून चटून दिवच्या सो वॉट डज इट मीन तांकां तें मनान जायना तांणी उतलेची भगवद्गीता प्रमोट करची जायना बट दे हॅव नॉट रेड भगवद्गीता कंप्लीटली तांतू सात्विक फूड दितें रजोगुण राजसीक फूड दितें तामसीक फूड दितें सगळं तांतू सांगताय तावळी ती थांगा आमकां कशी हाव वी कॅन एन्जॉय तशी तर तांणी मिनींग काडताय हें फेमस दुबयांतू आमी आमी उतुलकी एक 7-8 years आमी चेडूं कॉम्पिटिशना बळयना बडे तांणी दिमचे प्रसादांत सगळं मरिये आम्ही इस्कॉन डिवोटीस देखून आम्ही ते प्रसाद काणगे वरना बरं भारची चेडूं सगळं तेंकां आणगे व्हरताय तांकां तांणी तुतलें तांचे इनवॉल्ड न्ही तांणी अशी पॅरट्स ट्रेनिंग म्हणटा तांणी भगवद्गीता म्हणटाय हांगा वचून जस्ट ओमिट इट अँड दे आर गेटींग प्रायज तांकां इस्कॉनांतून आमी ट्रेन करताय देखून आमी तांकां थांगा व्हरताय बट वॉट दे आर गिवींग प्रसाद न्हय तर तें आतां मनांकोर न्हू जीवन मुखार व्हरचें नाजाल्यार भगवद्गीता तांगेले फेमस भगवद्गीता आसा सांगिल्ले ग्रुपाक व्हडले फेमस भगवद्गीता आसा बट तांणी तें प्रॉपर जावन मनांकोर न्हू मुखार व्हरनाय ओके तेंच्या न्हू वेगळ्या येवन सांगिल्यार MK गांधीजी आमगेले महात्मा गांधीन एक अनासक्त योगा म्हूण सांगून भगवद्गीता बरयली आसा ताजेरी ताजे बूक मलयाळम एडिशन मिगेल अम्माले आशिल्लें ताळी अम्मान आमी बँगलोर वताना मिगेल बामणा जाय म्हूण सांगून तो वाचू जावं कळलो तावळ तें आमी कांय कळना भगवद्गीता इतली म्हूण कळला आमगे बामणाक सगळं तावळी ते भगवद्गीता री इस्कॉन आयल्या उपरांत ते भगवद्गीता चोमच्या आनी ताजेर बरयन या ते महात्मा गांधी ताकाच डावटफूल ह्यो श्लोक भगवद्गीता कशी आयलो म्हूण म्हाका डावट खंयचे की श्लोक महात्मा गांधीक प्रिय जाल्ले ना नाल्यार ही डजंट लायक दॅट श्लोका सो ही इज आस्किंग इन द पर्पोट आय एम डाउटफुल कशी ह्यो भगवद्गीतांत ह्यो श्लोक आयलो म्हूण तर तें तर तांगेल नॉलेज ही इज द फादर ऑफ नेशन म्हूण सांगून काय ना बट यथा ऍज इट इज तांणी मनान करनाय भगवद्गीता हें दोनूय काय रे म्हाका सांगू सात्वीक फूड म्हणान आमी भगवद्गीतांतूच तुकून शिकताय पत्रम पुष्पम फलम तोयम देवू सांगता म्हाका सात्वीक फूड यो मे भक्त्या प्रयच्छती तें सगळं आमी मनान करता तें तर ऍज इट इज म्हळ्यार ते डेफिनेशनाचे मिनींग मागीर कोण सांगता हें थर्ड पॉइंट येता Bhagavad Gita means song of God. So one should accept the speaker, the Lord Krishna, as God, at least theoretically in the beginning. In the beginning, the song of God malane ami kedanai dorka. Because see, who is God? First them kapanankurka. Then jam the song of God. तें गॉड कोण म्हूण पोळणतिल्लें आळंत हें तांतूं तुका न्हू चेंज डायवर्ट हाडताय ओरिजिनल गॉड कोण म्हणू तांकां कळना हू इज सुप्रीम पर्सनालिटी म्हूण ताका कळना तळी म्हाका भजी आय म्हूण सांगून देव सांगत जाल्यार ही इज टेकिंग मी एज अ ह्युमन बिईंग नॉट कृष्णा
तोळले किता म्हाका बजी आय म्हळ्यार हांव एक ह्युमन गॉड ताळी म्हाका बजी आय म्हूण दिसता. तर दे आर नॉट इंटरप्रेटिंग दॅट कृष्णा सेस म्हूण सांगून हेका हाणाय त्यांनी. तळ तशी सगळं तांकां कळना देखून न्हू तळ तशें सगळें ना पडे. इट्स अ मिसलिडिंग. सोसायटीक मिसलीड करताय भगवद्गीता सेयलको उतून कितें आसा भगवद्गीता प्रॉपर अंडरस्टँडिंग कोळना तिने. Otherwise, it will be a sorry. So one should accept the speaker, Lord Krishna. Tali, who is Bhagwan? भगवानानं सांगिली हा. स्पीकर कोण? लॉर्ड कृष्णा. And Lord Krishna, who is Lord Krishna? He is a अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा. आवाची सगटांदू यावंत आसा. अहम सर्वस्य प्रभो. I am the source of all spiritual and material world. वेगळं कोण सांगता निशी? कोण सांगना. तर अहम सर्वस्य प्रभो हे सांगूच्या मिनींग ते बुकार तुगून मना करनाय. मागीर एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी. मिजेर तुकून तो सगळें येता. तळी द वायज हू परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माय डिवोशनल सर्वीस अँड वर्शीप मी विथ ऑल देअर हार्ट्स. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक. अहम सर्वस्य प्रभो मत तशीच ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. सर्व कारण कारणम. मागीर सच्चिदानंद रूपाय उतूल श्लोक दिता आमकां कृष्ण हू इज कृष्णा म्हणल्यार तूं मस्त 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 श्लोक दिताय. चतुश्लोकी भगवद्गीता 10th chapter तू 8, 9, 10, 11. The slokas are very very important. Who is devotee, who is Krishna, नाजाल्यार who is भगवान तद्दू चांगून चांग रुपारी एक्सप्लेन करताय. तर हू इज गॉड म्हणल्यार तू सांगताय तिकी ते all Vedic literatures agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all demigods. ताजे परपोटान सांगताय. तंतूच सांगताय ते it was Krishna who in the beginning instructed Brahma in Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. ताळी तंतु येत गोपाल तपानी उपनिषद ताळी तंतु सांगता अथर्व वेदांतु नारायण उपनिषद सांगता इथे अथ पुरुषः एव नारायणो कामयत प्रजाः सृजयति इति तंतु सांगता the supreme personality Narayana desired to create living entities. Who is God? He is the creator. Nazala is the first God. Nazala te Krishna sthana लगीचे वेदास्ति संगता है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रः. The son of Devaki. Krishna is the supreme personality. वेदा संगताय. नारायण उपनिषद तंतु संगताय इति म्हणून सांगताय in the beginning of creation there was only the supreme personality Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no fire, no moon, no stars in the sky, no sun. And who is Narayana? Is the expansion of Lord Krishna. तळये सगळं who is God म्हणून आत्यम मनांगोक. तळत ते देवान सांगिलेले भगवद्गीता it becomes song of Lord. नाजाल्यार भगवद्गीताक कसले ताका व्हॅल्यू दिनाय. Like Lord Krishna is the source of all generation. He is called the most efficient cause of everything. Because everything is born from me. I am the origin of all.
everything is under me, no one is above me. अशी वेगळं कोण सांगे नाही. सो इज द गॉड. तळी मागीर इथं भगवान म्हणल्याचे मिनींग आमकां कळटा. षडैश्वर्य देवाला सगळं फुल स्ट्रेंथ, फुल ब्युटी, फुल वेल्थ, फुल नॉलेज, फुल फेम आणि का फुल रिनन्सिएशन. ही इज द लॉर्ड, ही इज द गॉड कृष्णा. तळी ताग्याल तो ना तुकून इलेले भगवद्गीता आम्ही कसाल तांतू तुकून इंटरप्रिटेशन वरू जमना. मागीर हाऊ यू विल अंडरस्टँड कशें मनाक कोरका. हाऊ अर्जुना अंडरस्टूड. अर्जुनान थांगा बेसून कशी मना केल्लें ते अर्जुनान मनाक कोरचें म्हणटच आमी मनाक कोरता. थांगा शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम आद्यम सरेंडर जाला. मागीर लॉर्ड कृष्ण कशी सांगता तुका म्हजे लागीं एनवी न्हय नाल्यार जेलस ना तुका. यू आर नॉट एनवियस, यू आर माय फ्रेंड. सो यू आर माय शिष्या, डिसायपल. कसो डिसायपल? व्हेरी हंबल, पोलायट, व्हेरी लविंग डिसायपल. तेशी आसतना देव ह्यो सांगता. इतकी सांगता 18 चॅप्टरान सांगता करिष्ये वचनम तवा. तू इतकी सांगील जाल्यार हांव तशीच आयकता. तू सगळं सांगून जालें 18th चॅप्टरान तू होल थिंग सगळं जालें. थळी इतकी सांगत हांगा देव सांगता यथा इच्छसी तथा कुरु. तुका हांव सगळं सांगून जाल्लें, हांव तुका सगळं सांगून जाल्लें. आनीक तुका हांव सन एक फ्रिडम दिता. तें फ्रिडम दिता तिकून तुका जाय जाल्यार म्हणट खंयचे किचांग म्हूण लेकून काडी म्हूण सांगता. तें एका पुत्तान एक्सेप्ट करना पडता बापाक हॅपीनेस येता. सो ही एक्सेप्टेड दॅट थिंग. करिष्ये वचनम तव. मिगेलें मनांतुलें माया सगळं गेल्ली. हांव आतां मिगेल मेमरी सगळं येयली नाजाल्यार हांव आतां स्ट्रॉंग जाल्लो आनी तूं सांगलें म्हणटची आय एम एक्टिंग अकॉर्डिंग टू युअर इंस्ट्रक्शन. तशी तळी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोण सांगिलें केद्दान सांगिलें हू इज भगवान म्हळान द सॉंग ऑफ गॉड. सो वन शूड अंडरस्टँड एक्सेप्ट द स्पीकर. ते देखून तें even now, even after 5000 jalari, still that Bhagavad Gita is very valuable. It's not outdated. But आते मनीस सांगत आहे भगवत गीता आउटडेटेड काय. मी जलगी एक दीस आयकला हाळू आर्ग्यू करून येयलो हांव नमस्कार केलो म्हळ्यार तांचे सगळं आमी उरलो न्हू काय रिंग ना. भगवत गीता आउटडेट जाल्ली. So don't depend on all these things. ओके नमस्कार केलो. तावळी आमकां ते सलाळा लागीं भगवद्गीता पसूनच सांगू पण. नेक्स्ट पॉयंट हांव तें येता. नेक्स्ट पॉयंट आय तें सांगता एनवी नाजाल्यार देव आसा म्हूण सरी तांणी एक्सेप्ट कोरना दिलेलो लागीं आमी भगवद्गीता सांगू पण. तर हें आतां आमी मनाक कोरका. हू इज स्पीकर? Lord Krishna. Who is Lord Krishna? He is the Bhagavan. He is the supreme personality. He is the supreme truth. Thirdly, Dev कोण म्हणून सांगिल्यार it emanates, everything emanates from him. He is the source of all the spiritual and material things, world. तर तें सगळं आमी मनाक कोरता. सो वी वील एक्सेप्ट इट. तशें मनाक करना पड.
as the Krishna, at least theoretically in the beginning. Slowly, amite Dev kon Kishiman Ankorka in the beginning. In the beginning, Monsailari, we have to start doing services. तर त्या सर्विसेस आम्ही करता 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 आमकां देवाचेर व्हडी प्रीत येता. डेली सर्वीस करता तशीच सांजन सर्वीस आमी स्टार्ट करून आमकां तें टेस्ट येता. आमी तें कृष्णा मनाक करताय. कृष्णा मनाक करता जाल्यार ओन्ली थ्रू हिज डिवोशनल सर्वीस. तेन्ना आमकां कृष्णा मनाक करचें. So here third point जाला. मागीर येता fourth point. Bhagavad Gita should be understood in a spirit of devotion. Sangata should understand in a spirit of devotion. Otherwise, it will be like a bee licking the outside of the bottle of honey. One cannot have the taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the spiritual wisdom and mysticism of Bhagavad Gita can be understood only by the devotees. Devotees of Vegalkona, devotees and not by others. Nor can the Bhagavad Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. सांगता हांव सांगिल्लें न्ही देवालय कोणाकी जलस नाल्यार देवालय कोणकी असूया जावन आसा तांकां भगवत गीता मनान जमना तांकां. आमी हांगा इल्ली देवालगी असूय आसलेली. देव कशी गोलोकांत कशी एन्जॉय करता. ही इज द सुप्रीम एन्जॉयर. सो ते मनान कोरून तिणें आमी देवालय असूय येयली. असूयेमच्या आनीक देवानी ती केलें आमकां एक वेगळे वर्ल्डान मेटिरियल वर्ल्डान घालें. हांगा तुकून पळोवन आमी हांगा पळयली. तर तें सगळें ब्रह्मलोक तुकून खाला भितर आतां भुलोकारी पडली. आनी आतां दुसरे आमी तें लॅडर दवरून उंच पावता. ताळी तें सगळें मनाक करता जाल्यार वी शूड स्टार्ट अवर डिवोशनल right from the beginning. Devotional service right from the beginning. आमी कोण मनाक करता देव कोण म्हूण मनाक करता जाल्यार तो आमकां तें डिवोशनल सर्विसान थ्रू आमकां मुखार वचात. Otherwise it will be like a bee licking the outside bottle of honey. Honey उत्तुलकी sweet. तें स्वीटनेस मनाक करता जाल्यार तें बॉटल ओपन करता तें काणू टेस्ट करता. जाल्यार तें मोवा मुसाक तें हाणी मेळटलें नाजाल्यार इवन ह्युमन बीइंग सभा भायरच्यान आमी लिक केल्यार आमकां हाणी टेस्ट मेळना. वी हॅव टू डायव इन टू द डीप डेप्थ ऑफ दॅट ओशन टू गेट द वॅल्युएबल पर्ल. तें समुद्र तीरार बिल्यार आमकां तें पर्ल मेळना. तें पर्ल मेळका जाल्यार तें कंटेंट मेळका जाल्यार तें भगवानाल कंटेंट नाजाल्यार भगवत गीते कंटेंट मेळका जाल्यार तो सेकंड चॅप्टरचें हें होल चॅप्टराचें कंटेंट आसा तें कंटेंट ऑफ भगवत गीता समरायज्ड भगवत गीता. तर तें आमकां टेस्ट मेळका जाल्यार वी हॅव टू गो डीप इन टू द सी नाजाल्यार तें भक्तीचे भावारी भक्ती भावाचेर आमी डीप ओशनान पोंदावच्यो. then only we will get that valuable pearl. भक्ती ती म्हणून आमी मनाक करता जाल्यार कृष्णा कोण मनाक करता जाल्यार भगवंत कोण म्हूण मनाक करता जाल्यार आमी तातूंत डीप जावन देव आमी हाजेर तें जलस हांव तें करप अशी करप तशी करप तशी न्हय. डिवोशनल सर्वीस ताका एका रिती आसता. ते रिती आमी आमगेल्या गुरुवर्या लेगीत तुकून नाजाल्यार सिनियर वैष्णवान लेगीत तुकून आमी घेवंक तशी नाजाल्यार आमी तांचेले तुकून
आम्ही कशी आहे डिवोशनल सर्व्हिस करता म्हणून आम्ही मनाक करता तांकां व्हरून आमकां हें मनाक करयात नंतर आमकां तूं सांगता 18th chapter तूं सांगता ಎಶಿಮಿಜಲಗೆ ಮಿಗೆಲ್ಪಸುನು ಐಕು तालपत्रीनातिलेलागी भगवद्गीता सांगू प्रणाम सांगत तशी हें सगळं वेदीक लिटरेचराचें सगळं हेंची तें कंटेंट भगवद्गीता एस इट इज ना जाल्यार तें इतें म्हूण मनाक कोर दिवच्याक आशिल्लें ताळी कशी कितें मनाक करता म्हूण लेगीन आसा भगवद्गीता इज ए सायन्स ट्रू रिलीजियन and the knowledge given in Bhagavad Gita is very verifiable. This is confirmed by Lord Krishna. Pratyakshaavagamam dharmyam susukam kartum avyayam 9:2. Tantuthun manankuriyata. Any religion without philosophical basis is sentimentalism. Any philosophy without religion is mere mental speculation. So Bhagavad Gita is a scientific presentation of philosophy and true religion. Tami manangurka. The spirit of अंडरस्टँडिंग आंतूच येता तें कशी आमी मनाक कोरता म्हळ्यार एका डिवोशनल हेंची जावं मागीर तें आमकां कोण आमकां सांगून दिता नेत सांगिलें यू शूड कम थ्रू डिसायप्लीक सक्सेशन गुरु परंपरेन तुका न्हू आमी मनाक कोरता एवं परंपरा प्राप्तम 4th chapter सांगता एवं परंपरा प्राप्तम भगवद्गीतेंदु 4:2 तांचो सांगता दिस सुप्रीम सायन्स भक्ति योगा नॉलेज थ्रू डिवोशनल सर्विस was thus received through the chain of disciplic succession. Tali ex-student jalari taka relationship is not just with his own spiritual master but also with the spiritual master of his spiritual master and the spiritual master of master then chain break jana the krishna tukuno khala evni nasilana parampara the chain of masters in which particular guru hears and speak the truth is called संप्रदाय तळमी ते संप्रदायेरी थुकुनो आमी हें सगळें मनाक कोरता आमकां एकली बसून आमकां मनाक कोरया म्हळ्यार आमकां मनाक करूं जमना संप्रदायारी थुकुनो आमी तें मनाक कोरपा जाल्यार आसा मागीर एक प्रॉपर क्वॉलिफिकेशन आसलें जाल्यार गुरू तुकून आमी मनाक कोरता म्हणून तें मस्त फेक गुरूस आसा गांवांत तशें आमकां जाय जाल्यार एवं परंपरा प्राप्त ते डिसायप्लीक सक्सेशना तुकून हेंचे गुरू तांचे तुकून आमकां ते मनाक कोरता आनी तो बोनफायड तें आमकां जाय स्पिरिच्युअल अथॉरिटी कोण की आमकां तें सांगून दिता ते स्पिरिच्युअल अथॉरिटी ती म्हणून आमी मनाक कोरता मागीर एक भक्तू मनाक कोरता जाल्यार प्योर डिवोटीज आनी मनाक कोरता म्हणून धरलें न्हय भगवद्गीता कॅन बी अंडरस्टूड ओनली द डिवोटीज ताळी हू इज डिवोटी कोण म्हूण लागीं आमी मनाक कोरता न्हय मॅ डिवोटी सांगता म्हळ्यार सक्तां की the quality ना म्हूण सांगना but the qualification expected of a disciple is a true seeker of God देव कोण म्हूण मनाक करूं का आशिल्लें मनीस तस्मात् गुरू प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम ते तूं सांगता भागवतांत सांगचे एक श्लोक
sincerely inquisitive. Sincerely inquisitive. ते मन अंकोर का ते मन्ना तो हृदयांत कुंते मन अंकोर का म्हणून disciple must be sincere, sincerely inquisitive. The topmost long-term goal of life. Tenta tanka taje topmost long-term goal इथे मनांकोर का देवा मनांकोर का भगवद गीता म्हणून मनांकोरता. The highest long-term welfare is spiritual welfare. Highest long-term welfare इथे म्हणून सांगितलं रे spiritual welfare. तर ते serious जावनो काढता. ते serious जावन काढतिले आमका भगवद्गीता मिळना. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेय सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. भगवद्गीता तू सांगत आहे 4th chapter 34. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Enquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. त्यांनी ते इतकी सत्य जाणतानी तिकिल्यांस तांचेले तुकून आमी ते तांकां सर्वीस कोरनू आमी ते नॉलेज आमी मनांक कोरका. सबांक सांगून दी म्हूण सांगला रे नो. आमी कशी डिसायपल जावंका नाजाल्यार आमी कशी हंबल जावंका आमी कशी सरेंडर जावंका. अर्जुन कशी मनांक करता तेच म्हट आमी मनांक कोरता. तर तें जावन a devotee must be a devotee a disciple must be a devotee of a Krishna to understand Bhagavad Gita. Bhagavad Gita मनांकोर का जाल्यार कशी अर्जुनान एक्सेप्ट केलें. अर्जुनान कशी कृष्णा एक्सेप्ट केलें एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी. विश्वरूप सगळें दाखोवचें आनी ताका मना जालें. This person is not a small person, not an ordinary person. He is the supreme personality of Godhead म्हणून मना जालें. तळी तांतू तुकुनो गीता मनांकोर. Who is Krishna? He is a bona fide spiritual master. Arjuna. तळते ताजेर तुकुनो तें तशीच तशी मनांकर ना बडे तागा मिसलीड जमना. यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु. तस्यैते कथयित हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः. ते श्वेताश्वतरो उपनिषद 638 तंतु संगता. Only unto those great souls, only unto those great souls who have implicit the faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. देव कोण म्हणूय नाजाल्यार स्पिरिच्युअल मास्टर कोण म्हणूय मना केलेले आळांक तर हे वेदीक नॉलेज मेळटने ऑटोमॅटिकली तांकां तें मनान जाता. ए डिसायपल शूड हॅव फेथ. विश्वास दवरका. विश्वास दवरका. ता कोणारे स्पिरिच्युअल मास्टराचेर विश्वास दवरका. Faith described here is in not simply intellectual agreement or some theological matter. Rather, the disciple must surrender as the servant of Guru. Take up the Guru's instruction as his life mission. कशा मी प्रभुवादान केलें भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजान सांगिल्लें एक उत्तर दवरून प्रभुवादान तागेली जर्नी स्टार्ट केलें. 70 years old. That time at the Prabhupada journey start केल्या. Within 13 years, ISKCON whole world established करून दिले. That is the perfect guru and एका disciple म्हणून एका relation. आता आमगेल गुरु महाराज आजी आम्ही व्हॉट्सअपार एक दिकिलें
जयपताक स्वामी महाराजान प्रभुपाद व्यास पूजेक एका हे ग्लोरिफिकेशन बरयल्यान कशी सिन्सियर इन दीस दॅट इल हेल्थ स्टेजारी that जयपताक महाराजान गुरु महाराजान कशी ते प्रभुपादाक सर्व करता 100% 200% devoted even in the wheelchair ते आजेरी इतलें कूड करता सूपर तें वाचून आमकां हांगा दोळां उदयतलें तुले सिन्सियर जावन आशिल्ले डिवोटीज नाजाल्यार डिसायपल्स so we have to take all these things into account the disciple therefore owes a debt to his guru who has personally lifted him out of condition ignorance and blessed him with the perfection तेका डिवोटी कोण म्हूण सांगत हांव तुमकां त्या डिवोटी क्वालिटीज तेसले क्वालिटी दवरून तेना भगवद्गीता 100% म्हण करूंक very difficult in summarize करून सांगत eagerness to hear भगवद्गीता म्हण का कशी नाजाल्यार एक डिवोटीन कशी म्हण का eagerness जावंक आयकुचें eagerness submissive inquiry with an open minded service attitude जावंक devotee of the supreme lord जावंक भक्त जावंक ते भगवंतालो faith in spiritual master जावंक मागीर obedience to carry out the instruction of his guru example आमगेला श्रीला प्रभुपादर नाजाल्यार आतां at present we can see all the disciple of Srila Prabhupada or आमकां मुखारी दिकुचें आमगे जयपताक स्वामी महाराज राधानाथ स्वामी महाराज तांचो उतुला तांगेले डिवोशनल नाजाल्यार तांणी उतुले डिवोटेड म्हणालें आमी तांगेल्या प्रवर्तीन तुकून आमी म्हणून ताळी तेशी सगळें आसल्यार तर आमकां भगवद्गीता इति म्हूण जाता न्ही फर्स्ट पॉयंट इति जाल्यार it's not a mythological story it's a true historical event ताका आमी सांगिल्लें सगळें ओरिजिनल जा न्हू 5000 years मुर्तम सगळें आशिल्लें न्ही one should accept Bhagavad Gita as it is not as I wish not I should be नाजाल्यार तशी न्हय as it is म्हणून आमी मनाक कोरका तातूंत कसलें ट्विस्ट हाडूपणा तें ट्विस्ट हाडलें जाल्यार आमकां मनशान अर्दें आमकां चेंज करूं जमना बट आतां हें चोय एक भगवद्गीता आनी भागवत as it is दिलें देखून whole world changed इस्कॉनांत उत्तुलें कशी डावन ट्रॉडन नाजाल्यार उत्तुलें खाल्ला पतिता जावन पडलें न्ही मनशां ही भगवद्गीता सगळें वाचून changed देवान डिवोटीज जावन देवाले मर्सी लगीन जावंक तेन्ना ते लास्ट 6 points who is supreme personality lord of the devotee of lord म्हणून लगीन येवंक जाता third one Bhagavad Gita means song of God so one should accept the speaker God कोण म्हूण आमी मनाक कोरता अहम सर्वस्य प्रभवो नाजाल्यार षडैश्वर्य आशिल्लो भगवंत तर नाजाल्यार ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह म्हूण मनाक कोरता नाजाल्यार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नम मस्त 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 दिका ब्रह्म संहिता सांगत आहे कृष्ण कोण म्हूण तें सगळें आमी मनाक कोरता मागीर फोर्थ कम्स हाव टू अंडरस्टँड इन द स्पिरीट ऑफ डिवोशन the devotional service आमी कशी कोरका we have to go into deep एका मोवा बॉटील आसल्यार तें ओपन करून तें टेस्ट केल्यार तुमकां तें टेस्ट करतना हांणी ती म्हणून मनान जातालें तशीच आमकां पर्ल्स जावंक जाल्यार वी हॅव टू डीप डायव कोरका तें ओशियना पोंदाव केल्यार तें आमकां तें पर्ल मेळटा
तळी आमी सबाव समुद्रा तीरार राबिल्यारी आमकां तें पळय मेळना. तळी तें सगळं मिमानांक का and should be understood only through devotees, only by devotees, only through devotees, only through Vaishnavas. There's a Gamimanangurka, and nor can Bhagavad Gita touched by any person who envy the very existence of the Lord. त्यांचा सैन इदम तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्यामनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम मोक्षसे अशुभात. तळी तशी आसल्या कडे आमकां भगवद्गीता सांगू वचूं ना, देवान सांगून ना. ताका देवा लागीं आमी सरेंडर जावंका. शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम. देव कोण म्हूण जावंका. तें 6 पॉयंट्स आमी मनाक करता डिवोटी कशी जावंका म्हणून. तशी आयचें सेशन हांव राबयता. ओके. तें मिजेले तुगेन चुकी पळयस जाल्यार मिजेर क्षमा कराई. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भगवत गीता की जय.